जाल्यार 5072 पोस्ट जे आसा हे ऑलरेडी इरकोन म्हणजे ARD डिपार्टमेंटान ऑलरेडी क्लियर केले, सँक्शन करून कन्सर्न डिपार्टमेंटाक धाडले. आता त्या डिपार्टमेंटाचें काम ते करपाचें. बरेच जाण म्हणजे गव्हर्मेंटाच्यो एडवर्टायज केन्ना जातल्यो हें पळयतात. ते म्हाका दिसता ऑलरेडी ज्या डिपार्टमेंटाच्यो जाला त्यो एडवर्टायज करप आनी ताचो प्रोसेस सुरू करप. कारण फाटल्या 2 वर्सांक ज्या पद्दतीन रिक्रुटमेंट जावपाक जाय आसली ती जावंक ना. बट गव्हर्मेंटान हे पोस्ट जे आसा ऑलरेडी इतक्या मोठ्या प्रमाणात पोस्ट खाली आसा ते आमकांय बेगिनात बेगीन भरपाक जाय. कारण एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रीमलायन जर जातलें आसत जाल्यार त्या जाग्यार ते मनीस आसप अत्यंत गरजेचें आसा. The educated youth are eagerly waiting for employment opportunities. ती एग्जामीचे कंडक्ट करून म्हणजे म्हणजे कॉम्पिटंट जे आसा आनी खरेंच टॅलंटेड भुरगे आसा हांकां सिलेक्ट केले वता आनी त्या अनुसार घेतले वता. बट स्टेट गव्हर्मेंटान आज पर्यंत स्टेट सिलेक्शन कमिशन this process is not there till now. म्हणजे माझ्या इन्फॉर्मेशना प्रमाणे देर शूड बी द स्टेट सिलेक्शन कमिशन. आता कदाचित त्या प्युनाची एग्जाम तो LLB जाल्लो भुरगो पासूय जातलो म्हटल्या उपरांत तिका फाल्यां सकाळी तो सिलेक्टूय करचो पडटलो. बरेचशे फावटी हांव पळयता की खूब जाण ग्रॅज्युएट जाल्ले भुरगे थंयसर अटेंडंट म्हणून काम करता. हें योग्य न्ही. इंजिनियर जाल्या उपरांत तो ताका सरकारी नोकरी मेळटली म्हणून डिपेंड रावंक जायना. ताणें एक तर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सुरू करप अत्यंत गरजेचें आसा. अदरवायज प्रायवेट सेक्टरान ज्या कॉम्पिटिशनान वचप अत्यंत गरजेचें आसा. गोंयांतलो प्रत्येक जाण जर म्हणटलो की म्हाका सरकारी नोकरी जाय सरकारी नोकरी जाय, कितल्या लोकांक गव्हर्मेंट सरकारी नोकरी दितले. बट जो जनरल कॅटेगरी जो इकॉनॉमिकली विकर आसा, इकॉनॉमिकली बॅकवर्ड आसा, हाजेर खरोखरूच अन्याय जातालो स्पीकर सर. मागीर ताका जर एखाद्या वेळी एडमिशना खातीर आसत किंवा नोकरे खातीर आसत जाल्यार ताका मेळनासली. हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर मोदीजीन हाजें डिसिजन घेतलें केंद्रांत आनी ताज्या उपरांत कितल्याशाच स्टेटींनी तें बील पास केलें. आमी फाटल्या आमच्या एका कॅबिनेटान इकॉनॉमिकल विकर सेक्शन 10% of the reservation without disturbing any reservation of the other categories हे डिसिजन जे आसा हे ऑलरेडी आमच्या गव्हर्मेंटान घेतलें.